येरादारी संचालक तसेच येरादारी मंत्री जे कोण खासगी गाडयो भाड्याक दितात त्या संदर्भात मात्तूय गंभीर ना। प्रायव्हेट गाडयांनी कितेंय केल्यार तांकां उपकारता। जो कोण कायदेशीर धंदो करता ताका आनीक 100 कायदे लायतात म्हूण रेंट ए कार वाल्यांचो आरोप आसा। सरकार कायदेशीर धंदो करपाक मदत करिना म्हूण रेंट ए कार वाल्यांनी कागाळ केल्या। आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। ऑलरेडी मिटींग केल्ली 2018 मिटींग करून आमकां तेंच्यांनी हायर परचेस एग्रीमेंटाचेर आमकां तेंच्यांनी एलाव केल्ले गाडी दिवपाक। आतां ते म्हणटा 2025 परत तेंच्यांनी नोटीस काडल्या की ज्यो गाडयो आसा पळय दिल्या पळय त्यो आमी 12 वर्सां दितले म्हणून। आतां हे अशें जालें की हांवें 10 मजली बिल्डींग बांदली 2024 आनी 2025 म्हणटा म्हाका आतां 2 मजली उडोवपाचें आतां गव्हर्मेंट म्हणटा 2.8 केल्या म्हणून। सो तशें खंय जातलें? तेणी बाबड्यान 2024 गाडी घेतल्या तेन्ना जर सांगलेलें तो गाडी घेवचो नासलो। आतां 5 वर्साचें लोन आहा तेजें। 5 वर्साचें लोन 24 काडलें आनी 25 नोटिफिकेशन काडला की करचें ना म्हणून। एकूच वर्स तेणें लोन भरला, बँक ताका NOC दिना। गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट म्हणटा ताका तूं गाडी आहा पळय ती प्रायवेट कर आनी तूं चलय। म्हणजे अशें जालें की आमी जे लिगल करताले पळय ते गव्हर्मेंट आमकां हो सरकार आमकां इल्लिगल तुमी चलय म्हणून दाखयता। पूण आतां हेजी आतां एक गाडी जाली अशें आतां सगळ्यो स्लो एक सगळ्याच्यो गाडयो कॅन्सल जातल्यो। आमचे कडेन 50 गाडी जायना म्हणून आमी सगळे गोंयचे जे कोणाचे भुरगे आहा आमचे रेंटकार दिताले पळय तेंच्यो गाडी आमच्या एसोसिएशन नांवार करून 50 गाडी आमी रेंटकार करून मागीर सगळ्या गोंयांत जे कोण भुरगे आसा पळय धंदो करता पळय तांकां आमी एसोसिएशना तर्फे आमी दिवपाक गाडयो रेंटकार दिल्ल्यो। आतां गव्हर्मेंट जेन्ना प्रायवेट करतालो पळय तेन्ना आमकां दादाजी करतालो। आतां तेच जालां ते रेंटकार जर केली जाल्यार ते म्हणटा प्रायवेट कर म्हणटा। आतां करपाचें तरी कितें लोकांनी? हितून कितें जाल्लें आहा पळय प्रायवेट गाडयो आहा न्हू, आयज तुमकां खबर आसतलें आमी ऑन रेकॉर्ड आहा की देर इज मोर दॅन 2000 प्रायवेट कार्स एप्लाय जाता ऑल ओवर गोंयांत। आनी एबूय आहा वयल्यान पार्टीचो झूम काराचो एप येयल्लो। आतां 1-2 दीस पयलीं आमचो रामदास पालकर प्रेसिडेंटान एक MH गाडी धरलेली मिनी कुपर, ती रॅपिडो म्हणटालो कस्टमर सांगतालो। आमी म्हणिना हे कस्टमर ऑन रेकॉर्ड। आतां पळय जाल्लें कितें आहा एज म्हाज्या कलिगान सांगला हे जेन्ना आमी प्रायवेट आसले मागीर खंय ना खंय आमी भुरग्यांनी 4-5 भुरगे एकठांय जावन एप्रोच केले कोर्टाक आनी केस जिखले आमी आनी एक एसोसिएशन फॉर्म केलें ऑल ओवर गोंया। पेडणेच्या पोतान पालोलें, कोंगोडच्या पोतान बिचोलें पासून आमी परमिटां दिली गोंयकारांक, नीज गोंयकारांक। वोकल फॉर लोकल म्हणटा पळय तो आमी धंदो केलो। सगळे कायदेशीर पळय लागता। आमचे स्पीड गव्हर्नर पयलीं लागता आमकां, 80 स्पीड लॉक आसता रेंटा काराक, कमर्शियल रोड टॅक्स, कमर्शियल इन्शुरन्स, थंयच्यो कितल्योश्योच गजाली आहा, फिटनस आमकां आमी सगळे करून गाडी भाड्याक दिता। आतां थोडे म्हयने पयलीं खूब जाणांचो इशू आसलो की ड्रिंक एंड ड्रायवाचो इशू जातालो। तो सॉर्ट आवट करपाक आमी भुरग्यांक सांगलें की जेन्ना बाबा तुमी गाडयो दितात तेन्ना कस्टमराक सांगात ड्रिंक एंड ड्रायव हाय रायज जाल्लो हो गोंयांत, एक्सिडंट जाता, रॅश ड्रायवींग सांगात कस्टमराक गाडी दिता सांगा। प्लस आमी एसोसिएशनाचे फॉर्म 5 भरता, तेजे टर्म्स एंड कंडिशन मेन्शन केले। तितून आमी लिगल रेंट अ कार कट आवट जाल्ले आहा। आनी आयज जे ड्रिंक एंड ड्रायव, रॅश ड्रायवींग, एक्सिडंट नाकाल्ले जाता ते कोणाचे आतां प्रायवेट कार भाड्याक दिता पळय त्यो। आनी हे सगळे चडशे 90% भायले। आनी एक इशू कितें जाल्लो आहा, जे विला आहा जावं गेस्ट हावस आहा, हॉटेल भायल्यांनी भाड्याक घेतल्या। दिल्लीकार जावं पंजाब, हरियाणा खंयचो उलयले आनी प्रायवेट गाडयो भाड्याक हाडलेल्यो आहा तेंच्यांनी आनी दितात ह्यो 20,000 30,000 आनी मागीर लुट्टात कस्टमराक। थोडे नंबर्स आहा म्हायशीन, थोडे मातशे प्रसाद झूम करच्यो। ह्यो सगल्यो भायल्यो आनीकूय लिस्ट आहा म्हायशीन, आख्खी फायलूच आहा। ही फायल एक दीस हांव प्रेस कॉन्फरन्स घेतलो पळय त्या दिसा सगळे आउट करतलो। हितून म्हाका दिसता कमीत कमी म्हाजे कडेन 400-500 प्रायवेट गाडयांचे नंबर आहा, ते गोंयचे रजिस्टर, पण हे सगळे भायले 06, 08। आयज कितें जाल्लें आहा, डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट जावन डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर प्रायवेट गाडयांचेर सिरियस ना। प्रायवेट गाड्यांनी कितेंय केलें चलता। जो लिगल धंदो करपी आहा, लिगल सगळे फॉर्मेलिटी करतात, जो लिगल फीज फारीक करता गव्हर्मेंटाक, जो गव्हर्मेंटाक रेव्हेन्यू येता लिगल धंदो करून, तेंचेर कायदो 100 आनी इलिगल धरता ते एक्शन कांयच ना। आमी कितल्या फावटी ऑन रेकॉर्ड आहा प्रेसार की प्रायवेट गाडी चलता, यो कालांगोटी आहा, चड हो वचनाका। हांव एनफोर्समेंटाकूय सांगता कालांगोटी आहा, वागातोर या आनी हेलिपॅड आहा, शिकेरी या आनी पणजेर आहा। तुमकां सारके वतल्यो कितल्यो प्रायवेट गाडी आहा। 8-10 वर्सां पयलीं तुमकां सारक्यो दिसताल्यो की खंयचो ट्युरिस्ट खंयची गाडी भाड्याक घेतालो तेन्ना। आयज कितें जाल्लें आहा, कोण ना कोण एक गॉड फादर आसतलो, ताका एक कमिशन पावता आसतलें प्रायवेट गाड्यांचें, म्हणून एक्शन ना। आनी हांव रिक्वेस्ट करता सीएमाक की सीएमान इंटरफियर जावचो आनी आमी सीएमाक आतां एप्रोची करतले मिटींग घेवन तेजे कडेन सॉर्ट आवट करपाक। 12 इयर्स इशू कितें जाल्लो आहा, सेम लायन रेंट अ बायक कितें आसता ते आतां कायनेटीक आसली।
मागीर अपग्रेड जालें फसिनो येयली कस्टमर म्हणलो कायनेटीक न्हय फसिनोचें सो मागीर अपग्रेड करून फसिनो आहला सेम रेंट कारचे आहले जेन्ना आमकां म्हाज्या कलिगान सांगला ते 2014 आमी प्रायवेट गाडी येतालो 18 जेन्ना आमकां लायसन मेळ्ळें तेन्ना खूब जाणांच्यो आदल्यो ओल्ड स्टायल गाडी आहल्यो स्विफ्टी आहल्यो i20 आहल्यो आयज कितें जाल्लें अपग्रेड जाल्लो आहा लोक बलेनो सोदता फ्रॉंक सोदता सो भुरगे रिप्लेस करतात गाडी पूण ते कितें म्हणटा भुरगो पळय जाल्लो आमची गाडी पळय खंयच्या हाडलेली 2014 तो कावंट करता तशें कशें जातलें जेन्ना आमी गाडी रिप्लेस करता भाड्याक वचना आमी न्यू परमीट काय मागिना फर्स्ट क्लियर करता न्यू परमीट काय मागिना तेच परमीट आमी रिन्यू करून रिप्लेस करून न्यू गाडी घालता तेवूय धंदो करूंक दिना म्हणजे कितें एनकरेज करूंक सोदतात प्रायवेट गाडयो एनकरेज करूंक सोदतात